नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. श्रावणातली व्रता उत्सव सुरू. चौथी मेरेन व्रता उत्सवांच्यो परबो. सुरवात नागपंचमी. गोयभर सकाळ सावन नागपंचम. कांय घरांनी नागाची मूर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूध आनी ल्हायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. आयच्या दिसा भुयेक कोयती कुदळ लावप ना, कात्रप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान. आरक्तेन शरीरेण रक्तान्तायत लोचनः महाभोग कृताटोपः शंखाब्ज कृतलांछनः. सध्या आम्ही ताडमार देवस्थान सांतेनीत आसा. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की आयज नागपंचमीच्या निमित्तान ताडमार देवस्थानान आयोजीत केल्लो अभिषेकाचो कार्यक्रम जो सकाळचो 8 ते दनपारची 1 जायसर केला. अनंतो नागराजेन्द्रः शिवपादार्चने रतः महापाप विषं हत्वा शान्तिमाशु करोतु मे. सुश्वेतेन तु देहेन सुश्वेतोत्पलशेखरः. मडगांवां आवेली सेल्फ एक्सिडेंटान ड्रायव्हर आनी एकली बायल आगताक गेली. राती गाडी खंय एअरपोर्टा वयल्यान आयिल्ली. ड्रायव्हरान गाडी कंपाऊंडाक मोखली. गाडयेन फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागला. तांकां जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. पुलीस फुडली चवकशी करता. आयज सकाळी नावेली नागमोळे हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. एक इको गाडी हाचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी जोकी रॉड्रिगीस आनी लिना रोशा हांकां मरण आयली. ही दोगांय करमणीची. तशीच गाडीन आनी 4 जाण आसली. ती जखमी जाल्यात आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या. मडगांवचे पुलीस फुडली तपासणी करता. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावेडेस. गोंयभर जमनी बळकावपाच्यो केशी आतां बार्देसांतल्या सांग्यार पावल्यो. सांगेच्या मामलेदारान आनी 63 प्रकरणां एसआयटीक दिल्या. सगळ्यो सरकारी. एसआयटीचो SP निधीन वालसान म्हणटा जमनीचे केशींनी आतां मेरेन 9 जाणांक अटक केल्या. सरकारी अधिकारी आसल्यार पासून सोडचे ना. सरकारी जमनीचे बनावट डॉक्युमेंट करपाच्यो केशी चड. Nine arrested. One lady was arrested 2 days back. It's concentrated more or less in the north. South also we have got some complaints and we have got some FIRs transferred from South Goa district as well. But the primarily the maximum number of lands which have come under the purview of investigation of SIT. Complaints are still receiving and it's an ongoing process. There are properties are big in size. Sir, which area having maximum cases? I already told it's Bardes. इतले मजगती अटक जाल्ल्या अमृत गोवेकराच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी जाली. Currently, when my client Amrut Govekar approached the crime branch, he was arrested by registering a new FIR that is 66 of 22. Now, based on after the arrest, we have filed the bail application. The JMFC, it was before the JMFC, say was called, and in the meantime, the complainant or one of the complainant in the other crime, that is 139/22, had filed a application for intervention, which was not strictly objected by us. Now, after their intervention, the bail application was heard by the learned JMFC MAPSA. And today were the orders. Now the court has passed orders in our favor, granting us bail with surety of 1 lakh rupees and reporting of 5 days after his release. Now the person who is claiming rights over the property does not have any document to substantiate his claim over the property. Amrut Govekar is an innocent purchaser, a bona fide purchaser. He has been wrongly dragged into this matter. Bureau report, Prudent. आदी पर्रीकर सरकारान
इंग्लिश शाळांक ग्रांट दिले. आता विलीनीकरणाचे नाव हे सरकार मातृभाषेतल्यो शाळा काबार करता. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो आरोप डायसेसन सोसायटी बरोबर खंय सरकाराचे सेटिंग विलीनीकरण नाका माधव कामत समितीचो रिपोर्ट चालीक लायात. सरकाराक शाळा चलोवंक जमना जाल्यार खंय खाजगी संस्थांक चलोवंक दियात. देशभर मातृभाषेतल्या शाळांकूच ग्रँट मेळटा, पण गोंय हे नागालँडाच्या पायरीचेर हाडून त्या वेळा वयल्या सरकारान मनोहरबाब पर्रीकराच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारान इंग्लिश ग्रँट जो आसा हो दिवपाक सुरू केलो चर्चेच्या शाळा. आणि आता दुसरो भाग जो आसा ह्या कारस्थानाचो तो मराठी शाळा आणि कोंकणी शाळा ज्यो आसा मातृभाषेंतल्यो त्यो सोंपोवपाचें कारस्थान गेल्या काही दीस चालू जाल्लें आसा जोरान. ह्यो मातृभाषे मिडियमांतल्यो शाळा ज्यो आसा त्यो अमालगमेट करप म्हणजे तांचें विलीनीकरण करप असो एक बरो गोंडस शब्द सरकारान दिला. साधारणपणे 101 शाळा अंदूच्या वर्सा सरकार खलास करपाचो आसा. त्यो मराठी शाळा ज्यो बंद पडटा, मराठी कोंकणी शाळा मातृभाषेंतल्यो शाळा त्यो बंद कश्यो पडच्यो ना, त्यो कश्यो सांबाळपाक जाय हें ठरोवपा खातीर माधव कामत कमिटी नेमलेली सरकारानूच. ताजो रिपोर्ट गेली 10 वर्सां ह्या गव्हर्नमेंटान धूळ खायत दवरलेलो आसा. एका वटेन ह्यो शाळा मरपाक दिवप आनी दुसऱ्या वटेन शाळांक परवानगी दिवप ना. आणि त्यामुळे हळूहळू करून इंग्लिश शाळांची पाकिटां भरपाचो प्रयत्न सरकारचो आसा काय कितें छुपा समजोता ह्या सरकारान इंग्लिश शाळा जे चलयता भरपूर ग्रँट घेवन त्या डायसेसन सोसायटी कडेन केल्लो आसा मता खातीर काय कितें. आमची मागणी अशी आसा एमालगमेशनचो प्रयत्न सोडून दिवचो, माधव कामत कमिटीचो रिपोर्ट इम्प्लिमेंट करचो आणि मराठी प्रायव्हेट शाळा ज्यो आसा मराठी कोंकणीच्यो 200 शाळा भायर आयल्या सरकारान गेल्या 5 वर्सांक परवानगी दिवंक ना. त्या शाळांक अंदूच्या वर्साच्यान परवानगी दिवंक लागत. म्हणजे मराठी शाळा जश्यो बंद पडटा आणि सरकाराक जर जमना तें चलोवपाक जाल्यार निदान प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन तरी ह्यो शाळा चलोवपाची परवानगी सरकारान दिवपाक जाय. अल कैदाचो मुखेली अयमान अल जवाहिरीक मारलो. अमेरिकेन अफगाणिस्तानात केल्ल्या ड्रोन हल्ल्यान जवाहिरी सोंपलो. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनान घोषणा केली. अफगाणिस्तानाची राजधानी काबुलान CIN ड्रोन स्ट्रायक केल्लो. 2011 ओसामा बिन लादेन मेल्या उपरांत जवाहिरी अल कैदाचो मुखेली जाल्लो. 9/11 हल्ल्यांतलो हो दुसरो मास्टर वॉन्टेड. Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that called for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट.
गोयचे पुलीस खात्याचे रिकॉर्ड फुडल्या 1 वर्षभरा भितर डिजिटल जातले. गोय पुलिसेन फायर ब्लॉकचेन नेटवर्का बरोबर कबलात केला. खात्याचो कारभार खंय पेपरलेस जातलो. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारपाच्या हेतान हो उपाय. क्रायम ब्रांचीचो SP आणि फायर चेन टेक्नोचो CEO कबलातीचेर सयो केल्यो. Goa Police has signed a MOU with Fire Blockchain Private Limited, a leading Make in India startup in blockchain technology, firm which is specialized in blockchain. So the MOU aims at mutual cooperation between the organizations and resource sharing, so that using the blockchain technology we are able to provide better policing services to the citizens. And as an initial phase, Goa Police as well as the fire will aim to make all our documents digitized. The ultimate aim will be to make the entire Goa Police paperless. Fire will provide the infrastructure and support system in achieving this target. Second, SIR's goal also was to get all the citizens to feel more transparent, and for that blockchain we will be using the most advanced technology of blockchain to make the records. All the records will be stored in a blockchain. It will start with a pilot. It will run until the stage where we are bringing we make the whole Goa Police digitized. It will keep running until then, as he mentioned. One big piece is when you put all the employee records or you put any records on blockchain, the technology is built in a way that you can't change the data. So it's immutable, it's more transparent, it's more secure, and it's more cost effective. कर्नाटकान भटकळ मुटवळ गावात पालसण कोसळून एके फॅमिलीचे 4 जण सोपले. त्या वाठारात ढगफुटी जाल्या. रेल्वे ट्रॅक बंद आशिल्ल्यान रेल्वे रद्द केल्यात वा डायवर्ट केल्यात. हायवे ठप्प. लागसारच्या गावांनी उदक भरला. रस्ते उदकापोना, कांय कडेन झाडां, कांय कडेन घरां कोसळ्यात. शाळा कॉलेजींक सुटी. गोंयांत 3 ते 6 ऑगस्ट येलो अलर्ट. जिल्ह्यातल्या भटकळ हांगासर रात्रीपासून ढगफुटीसारखो पाऊस कोसळत आसा. तेका लागून भटकळ तालुक्यातल्या अनेक गावांत पूरस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तशेंच मुडगुळी हांगासर रात्री पहाटे घरातले लोक न्हिजत असताना एक घराचेर दरड कोसळ्ळी. तेका लागून त्या घरात आशिल्ली 4 जणांचो मृत्यू जाल्लो आसा. ह्या पावसाक लागून पुरात अडकलेल्या टोटल 180 जणांक काळजी केंद्रात हाडलेले आसा. तशेंच शाळा कॉलेज आणि अंगणवाडींका सरकारान सुट्टी घोशीत केल्ली आसा. पावसाक लागून हे रेल्वे मार्गाचेर पाणी आयिल्ल्यान कोकण रेल्वेचो जो मार्ग आसा तो ठप्प जाल्लो आसा. तेका लागून अनेक कोकण रेल्वेच्यो अनेक रेल्वेच्यो फेऱ्यो आसा त्यो रद्द केल्यो आसा. तशेंच जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसा तेजेरही पाणी आयिल्लें आसल्यान तोही महामार्ग ठप्प आसा. आशियांतली सगळ्यात पोरणी फुटबॉल सर्त दुरान कप 2023 गोंयांत जावं येता. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. सध्याचे मंत्रिमंडळ उमेदी ही सर्त गोंयांत हाडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात. दुरान कप ट्रॉफीचे उक्तावणाक तो उलयलो. दुरान कपाच्या कमिटीचो वांगडी लेफ्टनंट जनरल रेप्सवाल म्हणटा फुडली 5 वर्सां सर्त कोलकातान सर्तीच्यो कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता. With the present government, the chief minister, the sports minister, myself as the tourism and IT minister,
we have a cabinet which is a mix of youth, experience, and everyone would love to have this sport to the level of Durand Cup come here. So Ripswalji, I would take this opportunity to welcome all of you to Goa for the next edition. If things need to work out, I think with Akshay, I think things can be channelized so that next year we have something, a flag of Durand Cup flying high in Goa. I would like to convey my best wishes and support to the forthcoming Durand Cup, the 131st edition. And whatever we can do for Goa, I think the journey has still just begun for Goa. Let's talk it out and make it successful for next year for Goa. 2014, the cup was held in Goa. There were certain problems which we are really not aware of. But now we have permission from Durand Football Tournament Society to conduct the cup at Calcutta for the next 5 years. While we are conducting the cup at Calcutta for next 5 years, but we do have an option that for next year, like we have one pool playing at Guwahati and another one playing at Imphal. Similarly, we can have a pool playing at Goa or maybe 2 pools playing at Goa. And depending on the success of that event that we have, we can have quarterfinals or the semi-finals also on a later editions. But next year, yes, one pool playing in Goa can be very much worked out. 131st edition of Durand will be held from 16th August to 18th September. There are a total of 4 pools and 20 teams taking part into it. There is a one pool playing in Guwahati, one pool playing in Imphal in Manipur, and 2 pools playing in Calcutta. That is, there will be a total of 47 matches, in which the teams at Guwahati and Manipur will play 10 matches each. That is only the league stage. All the matches from quarterfinals, semi-finals and finals will be held in Calcutta. The finals will be on 18th of September at Salt Lake Stadium, Calcutta. ग्रेटर पणजी पीडीए गुटलायली. टीसीपी खात्यान निर्णय घेतलो. ग्रेटर पणजे गुटलायतना आमदार धरून सगळ्यांक विश्वासान घेतल्यांक म्हूण मंत्री विश्वजीत सांगता. पर्रा, नागवा, हडफडे प्लॅनिंग एरियांतल्यान भायर काडल्यात म्हूण मंत्री सांगता. 16-20 सकल 6000 अर्ज आयिल्ले, तातूंतले मंजुरी दिल्ले अर्ज कोर्टान आसात. उरिल्ले अर्ज रद्द करतले. तिजे अंडर कलंगूट, कांदोलीम, म्हापसा, पेंजीम, तालिगांव, बांबोलीम ही सगळ्या एरिया ती पूर्णपणे इंडिपेंडंट आमी तिका दितले. तिका जाय तशी ती आपल्या आमचे सगळे स्टेकहोल्डरांक घेवन ती फुडें व्हरपाचो तिचो प्रयत्न आसतलो. पण त्याच बरोबर कदंबा प्लॅटो जो आहा तेका आमी सॅटेलायट टाउनशीप म्हणून आमी डेव्हलप करतले. ते फुडाऱ्याक पयले आमचे सगळे रूल्स रेग्युलेशन फ्रेम जाल्या उपरांत आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की आमकां हे सगळे गोष्टी आमी ते पार्रा आनी कितें ते पार्रा जाय त्यो कोर्ट केसीस आहा हे जे 60 दिसाचो पिरियड जो कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी ती एरिया आमी वी आर रिमुव्हिंग इट आउट ऑफ द एनजीपीडीए. जे कोणाकडे उलोवंक जाय तेंचे कडेन हांवें ऑलरेडी काल आनी आयज सकाळी बी उलयल्लें आसा आनी आमची सगळ्यांची सहमती जावन आमी हे निर्णय घेतलेले आसा. म्हणजे इवन तुमकां जर दिसता की कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना तशें काय तुमच्या मनान घेवं नाका. कोणाक प्रत्येक स्टेक होल्डर आमचे पेंजीमचे एमएलए आहा श्री बाबूश मनसरात आहा, आमचे आनी खंय लिडर आहा तेंचे कडेन चर्चा करून आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी मार्गार आमी लावपाचें ठरयल्लें. बट आय कॅन ओनली से दॅट आउट ऑफ द 6000 and odd cases which are there are 1222 cases which are provisionally approved. Those only will remain because the matter is sub judice. But the other 5000 and odd cases will be discarded. They will not be considered by the board at all. So they will be thrown out and they be based on the court decision. And since the matter is sub judice, then at a later stage we can decide what to do. There are 1222 cases which have got provisional approval and 253 cases I think which have got final approval but is not notified. So basically we have to wait for the court judgment, we have to wait for the judiciary to take a call on this particular issue. We are trying to put forth our point of view. But as far as the zoning plans for the state are concerned, which was passed in the assembly, we will take all the stakeholders and we will open up certain areas once we can extend to the bill, and subsequently we will move forward as far as the development process is concerned. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.